शिवोलेच्या तारचे खाजन या मुणकार संस्थेन सीआरझेड खाला नगर नियोजन खाते आणि हेर विभागाच्या परवाना बगर बांदार बेकायदेशीर बांदकाम केल्ल्याचो आरोप केला. या बांदकामाक लागून शिवोलेच्या येरादारीक तशेंच नुस्त्याच्या वाडीक आडखळ जावपाक शकता अशी खंत ताणें उक्तायला. ज्या बांदाचेर हे बेकायदेशीर बांदकाम चालू आसा त्या बांदा विशींची केस कोर्टान चलता तरी लेगीत हे बांदकाम कशें आनी कित्याक चालू आसा असो प्रश्न ह्या संस्थेच्या वांगड्यांनी वयर काडला. ह्या संस्थेच्या वांगड्यांनी भौशीक बांदकाम खातें आनी पंचायतीक कळून हाचेर कारवाय करची म्हणून मागणी केल्या. हांव मागता की हे जे कन्स्ट्रक्शन चल्लां पळय तेजेर जाता तितले बेगींतल्या बेगीन कारवाई करची. आमी PWD परतून पंचायतीक हांकां सगळ्यांक बाकीच्यांक इंटिमेट केल्लेले आसा. तशेंच ह्या बांदाचेर 169/3 चो बांद आसा पळय तेजेर कोर्टान हायकोर्टान केस चालू आसा. तरी आसतना हे भुरगे कन्स्ट्रक्शन करतात. ह्या बांदाक लागून TCPची आनी GCZMची परमिशनां ऑलरेडी तेंच्यांनी पुटअप केल्ली. त्या परमिशनाच्या अंडर तांकां कन्स्ट्रक्शन करून दिलो. जो 18 मिटराचो बांद आहा तो आनी तेजेर 8 मिटराक आमकां बांदपाक आनी 10 मिटर रस्तो. हांव ह्या डिपार्टमेंटा कडेन सुद्दां मागता की आमचेर आमकां मातशें मार्गदर्शन करचें.